मुगाचे बाबा भयणीन आज शिवताना आमी आनी एक वपार आयकल्या. ही वपार आमकां फकत लुकाच्या पुस्तकान मेळटा, जो हांव मार्क माथ्यू ताचो उल्लेख करिना. हांवें पळयलां हे वपारेक एक मुकदम लोकांन मागीर आपल्या घरांनी घेवंक तो कितें करता, तो आपलें शाणेपण दाखयता. पूण तो रस्तो तो दवरता तो वायट फुटकिऱ्यांचो, तरी तो रस्तो दवरता आनी एक भशेन आपलें शाणेपण दाखयता. तरी वपार आमकां कितें सांगता जायत, पयले सुवातेर आमी आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान सांगूंक जाय. एकदम कठीण, कित्याक आमी जाणा धंद्यांत वा कसल्या वेपारांक लोक फायदे साठी कितले फोटे मारतात. आनी एक भशेन ताका दिसता गिरेस्तकाय गिरेस्तकाय गिरेस्तकाय, पूण मनान शांती नासना. सो पयले सुवातेर आमी प्रमाणीकपणान जीव सारल्यार म्हाका भितरली शांती आनी खुशालकाय मेळटली. दुसरे सुवातेर आमी देवाक पयलो जागो, मागीर आमकां जेन्ना आमी देवाक पयलो जागो दिता आमकां भितरली शांती मेळटा. देव आमकां एके भाशेन प्रमाणीक जीव सारूंक भितरली शक्ती दिता. तिसरे सुवातेर आमी भुरगीं उजवाडाची. जेजू पुनरुज्जीवन जावन आमचे भितर उजवाड हाडला म्हणटकूच आमी कितें करूंक जाय, तशें आमी जिवंक जाय. अशें आमी जिवीत सारल्यार, बरे कोरणे केल्यार, प्रमाण जिवीत सारल्यार आमकां सासणाचें सूख मेळटलें. हो मुकदम फकत ह्या संवसारांत लोकांक आपणाक घेवंक वायट रस्तो चलतात, पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय. आमी फकत ह्या संवसारांत फकत थोडो वेळ आसात. आमी संवसाराचें न्हय म्हणटकूच आमी सर्गीची, देवान आमकां सर्गीचें राज, हे सासणाचें राज आमकां तयार केलां. तर ते खातीर आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. तर खास आमी ह्या दिसा वेटेंत थोडे मागुया, आमचे विचार करुया आमी कशें तर आमी जिवीत सारता. सो मुकदमान सारलें ओ जेजू सांगता त्या प्रमाणे आमी सगळ्यो कोरण्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यार आमकां एक दीस जेजू म्हणटलो येयात म्हज्या घरांत, तो प्रमाणीक खुशाल जिवीत सारलो देखून तुमी येयात म्हज्या घरांत सासणाक रावात.